जर सगळे सुरळीत आशिल्लें जाल्यार प्रायोरिटी वेगळ्यो तेज्यो आसता आशिल्ल्यो. फायनान्साच्यो आसता आशिल्ल्यो, एम्प्लॉयमेंटाच्यो आसता आशिल्ल्यो, जावं बाकीच्यो प्रायोरिटी आसता आशिल्ल्यो. ज्या नदरेन ताणें स्टेटमेंट करता की आपली प्रायोरिटी ही एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलायन करपाचें आनी मुखाल्ले 7 दीस आपूण हे सगळे जाग्यार घालतलो. म्हणजेच ह्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार नाशिल्ल्यो म्हणून तो त्या जाग्यार घालता. आमी मुख्यमंत्र्याकडे मागता की गेल्या वर्सभर, जसं तूं एक स्टेटमेंट खरें उलयला, गेल्या वर्सभर सरकार कोण चलयतालो हें अजूनय मेरेन कोणाक खबर ना. तो एक सस्पेन्स अजूनय आसा. तो सस्पेन्स नवीन मुख्यमंत्र्यान उगडो करचो की हें एडमिनिस्ट्रेशन कोण चलयतालो. कारण थोडे मंत्री सांगताले की ब्युरोक्रेट चलयता. मंत्री स्टेटमेंट करता, तुमकां याद जाता जाल्यार पळया, मंत्र्यांनी तुमच्या मुखार स्टेटमेंट केला की हें एडमिनिस्ट्रेशन कोलॅप्स जाल्लें आसा आनी ते ब्युरोक्रेट चलयता. 1-2 मंत्री स्टेटमेंट करताले की ब्युरोक्रेसीन चलयता. It is very clear that the Chief Minister himself is lacking confidence. And this symbol, this sign is very dangerous for Goa. कारण गोंयकारांक बरी लिडरशीप जाय आशिल्ली आनी ती लिडरशीप हातूंतल्यान खंय तरी डगमगल्या अशी दिसता, जी गोंयकारांक आनी गोंयच्या खातीर डेंजरस आसा. 2 डेप्युटी चीफ मिनिस्टर्स. गेले वर्सभर आमी बोवाळ मारताले, आमी सरकार दरबारी, गव्हर्नराचे दरबारी आनी ह्या बीजेपीच्या पार्टी कडेन आनी परत परत मागले की आमकां एक फुल टायम चीफ मिनिस्टर दिया. आनी जो मुख्यमंत्री आसा ताका रेस्टाची खूब गरज आशिल्ली. आयज जर आमचे तेन्ना आयकल्ले आनी ताका जर तांणी सुशेग दिल्लो, ताका स्ट्रेस फील केलो जाल्यार आमचो मुख्यमंत्री आमचे भितर आयज अजूनय आसता आशिल्लो. Contesting by-election, are you interested in national politics? You mean to say you are asking Goa Pradesh Congress Committee? No, you are contested by-election in Panjim last year, August last year. So are you again interested in Panjim by-election, or are you interested in national politics or state politics? Sir, I am not interested in anything. I am made it very clear, sir. Sir, party takes a decision. If party asks me, my bag is ready. I am a frontier. आमचे सारखे चीफ बी न्ही, आमी सारखे मुखार वचून रावपी. सो जो पार्टीची डिसिजन घेता त्या डिसिजनाचेर. No, last time after your defeat, you had said that you will open office in Panjim. You will work for the people of Panjim. Yes, I continue that. I continue. Still in the race. So I continue. See, I'm not in the race for any positions. I have kept myself away from attachment to any position of power. So I am a soldier of the party, and soldier is not just soldier frontier. Nargaon. लायनी पयले लायनीक आसता पळय तो, ते मेजर बी म्हणटा खूब फाटल्यान आसता, कॅप्टन बी. हांव सामको फ्रंटियर सारको आर्म घेवन आसता पळय तितूंतलो. पार्टी कितें डिसिजन. Somebody has to take up people's issue in Panjim. They had backed you last time. Yes. So who is there now? See, ultimately the party ह्या जे डिसिजन घेतले आमची प्रदेश इलेक्शन कमिटी आसा. It's not just me. I'm just a president. But we have collective decision making. And the Pradesh Election Committee ह्या विशयाचेर डिस्कशन करतले आनी म्हाका दिसता योग्य तो निर्णय घेतले. सपोज तांकां दिसता की हांवें पणजे लढपाचें, हांव पणजे लढटलो. Every election it happens, somebody they bring an import on you. Not really. Not the same candidate. Go in the record and see every election some new face comes. Same person is not there. डिसिजन हें जायना न्ही. सो हांव इलेक्शन लढोन सुद्दां हांव इश्यू कंटिन्यू करचो. उदकाचो इश्यू मेन घेतलो, तो उदकाचो इश्यू हांवें कंटिन्यू केला आनी म्हाका बरें दिसता की people that you will be available to them. Yes, they are hoping that you will be there. Yes, I'm available for this by-election. You hope that I'm still. Yes, yesterday also I got a lot of calls from people of Panjim that I should contest. So can you say that you will contest by-election? No, I don't take the decision for myself. If the party decides that you should contest in that is what I'm saying, sir. Sir, I said whatever party take a decision, whether I should contest or not contest, also it is the party take the decision.